कोविड दुयेंताचो प्रसार थांबोवपा खातीर कोविशिल्ड वासीन दिवपाची मोहीम चालू केल्या. त्या प्रमाण 45 वर्सां आनी त्या परस चड पिरायेच्या मनशांक वासीन दिवपाची मोहीम बेरेस्तारच्यान सुरवात जाल्या. चिखलेच्या उपजिल्लो इस्पितळांतूय कोविशिल्ड वासीन घेवपाक लोकांची रांक लागिल्ली. आतां पर्यंत कितें आमकां गूड रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. 45 आनी ताच्या वयर जे वयोगट आसा आनी पण 60 सकयल आतां पर्यंत आमी 60 लोकांक वॅक्सिनेट केल्ले आसा. त्या भायर आमचे सिनियर सिटीजन्स जे येवपाचे आसा ते बी चालू आसा. ते अरावंड 30 आयिल्ले आसा. त्या भायर रेल्वेचे मनीस जे आमी फ्रंटलायन वर्कर्स तांकां कॅटेगरायज केल्ले आसा ते बी थोडे थोडे येतात. सर्वसाधारण अरावंड 100 वॅक्सिनेशन आतां पर्यंत फर्स्ट हाफान जाल्लें आसा. Sir, you think people should get themselves vaccinated, and what is your advice to people? Definitely, there is no second doubt about the vaccination. कित्याक आतां तुमी पळयलां आसतलें की कोरोना केसीस आतां दिसान दीस वाडत आसा. जशें गेल्या वर्सा जालें तशेंच आतां रिपीट जाला. इट इज वर्स दॅन वॉट इट वॉज लास्ट इयर. आनी आमकां खबर आसुनूय आमी काळजी घेयना आनी केसी वाडलेल्यो आसा. त्या खातीर आतां हे वाशिनीच एक आमचो एक आधार आसा. सो म्हजी सुद्दां अपील आसा की लोकांनी फुडें येवन आपूण वाशीन घेवपाचें. जे कोणी हेल्थ कॅर वर्कर्स उरल्या, फ्रंटलायन वर्कर्स अजुनूय फर्स्ट डोस घेवना तांणी येवपाचें आनी तांचे कितें शंका मनान बी आसा ते आमच्या डॉक्टरांक घाले आमकां येवन मेळून निवारण करचें पण वाशीन घेवचें. Purposely come to the Chikalim District Hospital today to take my first dose of vaccine. Fantastic arrangement, one of the real good arrangement I have seen. Now this responsibility of everybody to take care of COVID. So everybody should come forward and take this first dose and the second dose if they inform accordingly. And I feel this is everybody's responsibility to take COVID vaccine in the interest of the nation also, so the nation is also safe.